तिसरे फेरये उपरांत आमी आमच्या चवथे फेरये कडेन या। तर आमी आतां हांगासर चवथे फेरयेक सुरवात करतात। चवथी फेरी आसा वाक्य बांदावळ फेरी। पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाण ह्या सर्तका मेरेन 2 कथा पाविल्ल्यो। ह्या फेरयेंत त्याच कथांतलीं वाक्यां तांकां घडोवपाक जाय, ते खातीर आमी तांच्या मुखार पाकिटां दवरलीं आसात, तातूंत भितर वाक्यां आसात। हीं उतरां घडोवन तांकां वाक्य करपाक जाय। दर एका बरोबर प्रश्ना खातीर तांकां 5 गूण मेळटले आनी हें वाक्य घडोवपाक तांकां 30 सेकंड दिल्ले आसात। तर सुरवात करुया। सगळ्यान पयलीं जुवारी पंगड, तुमचो वेळ आतां सुरू जाता। तकले आपटूंक लागल्यात, बोटां घुसपूंक लागल्यात। हांचे घेवप तांकां दिवप हो ताचो वेपार। हांचे घेवप तांकां दिवप हो तांचो वेपार। जाप बरोबर आसा। फुडलें वाक्य रवींद्र पंगडा खातीर तुमचो
वेळ सोंपला. प्रेक्षकां मदीं कोणाकूय जाप कळटा? BCCIची स्थापना 1928 वर्सा जाली. सर्तकां खातीर चवथो प्रश्न. सचिन तेंडुलकर हांकां खंयच्या टोपण नांवान वळखतात? सचिन तेंडुलकर हांकां खंयच्या टोपण नांवान वळखतात? रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीन दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. मास्टर ब्लास्टर. जाप बरोबर आसा. पांचवो प्रश्न. कोंकणी भाशा मंडळाचें कार्यालय खंय आसा? रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीन दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. विद्यानगर मडगांव. जाप बरोबर आसा. सव्वो आनी निमणो प्रश्न तुमचे मुखार. महाभारतांत अर्जुनाचो सारथी कोण आशिल्लो? रवींद्र पंगडान कापीन दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. कृष्ण. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर आमच्यो 5 फेरयो सोंपल्यात. ह्या गटांतल्यान खंयचे 2 पंगड निमणे फेरयेन पावतले ते आमकां आतांच कळटलें. गूण अशे आसात. मायभास पंगड 25 गूण, रघुनाथ माशेलकर पंगड 35 गूण, रवींद्र पंगड 35 गूण आणि जुवारी पंगडाक मेळ्ळ्या 40 गूण. जुवारी हो पंगड पयलोच निमणे फेरयेंत पाविल्लो आसा. रवींद्र आनी रघुनाथ माशेलकर ह्या दोनूय पंगडा भितरलो खंयचो पंगड निमणे फेरयेक पावता तें आमकां आतांच कळटलें. रवींद्र आनी रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर एक प्रश्न येता. लक्षांत दवरचें. हो प्रश्न कापीण फेरी आसा. जो कोण पयली कापीण दामता ताका जाप दिवपाक मेळटली. तुमचे खातीर प्रश्न. तो म्हणूंक लागलो डॅश कित्याक विकना? रवींद्र पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. तो म्हणूंक लागलो व्हिडिओ कित्याक विकना? जाप बरोबर आसा. जुवारी आनी रवींद्र पंगडाक परबी. तर अशे तरेन जुवारी आनी रवींद्र पंगड निमणे फेरयेंत पावल्यात. अ गट सर्त हांगासर सोंपता आनी रोखडीच ब गट सर्त सुरू जातली. तो मेरेन कोंकणी उलयात, बरयात आनी कोंकणींतल्यान संवाद सादात. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त पुर्तुगेज, फ्रेंच, हिंदी आनी मराठी ह्या भासांनी चलता. ती मात पळोवपाक विसरनाकात. तो मेरेन देव बरें करूं.